नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो परमळू हे आमगेल कार्यक्रमाक आजी आमकां हांगा सोयरी म्हणून उपस्थित जाल्याची कारवार अस्नोटीचे विष्णू आर कोळगेकर. नमस्कार, तुमकां हांगा स्वागत. नमस्कार. तर हांगेले एक सांचो परिचय हांव करून दिता आणि तात नंतर आमी तांगेले उलोवचा सुरू करें. हांनी एक कोंकणी प्रचार प्रसार करचे अगदी उमेदीचे कार्यकर्ते म्हणीत. त्यांनी कोंकणी नाट्य लेखक, दिग्दर्शक, नाट्य कलाकार आणि निवेदक 12 कोंकणी नाटक त्यांनी बरयल्याची 25 वर्सां धन रंगभूमीर त्यांनी काम करते असाचे. सदाशिवगडचे कोंकणी संस्कृती मंडळाचे त्यांनी पदाधिकारी असाची. कोंकणीच्या अनेक संघ संस्थेंतू हांगेलो वावर असा. आणि आता हाज्या की चड कोंकणी बद्दल त्यांनी कसं केल्या की ते आम्ही तांगेले गी उलोवया. आता तुमकां अनेक पंत स्वागत. आणि हांव एक पहिले प्रश्न तुमकां विचारका म्हळ्यार तुम्ही कोंकणीचे मस्त लेखन केल्या म्हणलें ते खंयचे विशयारी किंवा कोंकणी भाशेन तो बरोवकाश तुमकां कित्याक दिसलें? आमगेली मातृभाषा कोंकणी आनीक आमकां कोंकणी बद्दल म्हळ्यार चडांत चड आमकां आवड म्हणली जाल्यार आमी ल्हानपणा पासून कोंकणी शिकिले. भायर सगळो वावर आमगेलो कोंकणीत, कारवारा भितर कोंकणीच चलता. आनी जेन्ना हांव शाळेक वयतालो तेन्ना हांव एक बारीक नाटकुले बरयतालो. आनी तेन्ना म्हाका कितें जालें की म्हळ्यार कोंकणी बरोवचें अशें दिसलें. आनीक त्या वेळार मागीर ज्या टायमाचेर कोंकणीचो वावर भायर नाटकां जावूं लागली कोंकणीची मराठी सोडून, तेन्ना म्हाका दिसलें कोंकणी नाटक बरोवया अशें. ताका लागून हांवें तेन्नाच्यान नाटकां बरोवप सुरू केलो. अच्छा, म्हणजे तुम्ही नाटक बरयता हे कळ्ळें. तेन्ना तुम्ही नाटकान बी काम करताची. ते काम करचे केन्ना तुमकां संधी मेळ्ळी? काम करची संधी म्हळ्यार मागेल बाब एक नाटक व्हड कलाकार, भाव बी नाटकां पार्ट करताले. आणि जास्तीत जास्त आमगेल ते लागींचे जे वाड्यावेले म्हणटा ते तालीम मारचे आमगेल घरा कडेन मारताले. आणि तेन्ना मागेल बाब नाटकां पार्ट करतना लोकांक सांगतालो हे अशें म्हणूं जाय तशें म्हणूं जाय म्हण. तेन्ना आमी ल्हान खूब बाबाले हांवें नाटकाचे पार्ट पळयलात, पण लोक सांगताले की तुगेलो बाब बरो नाटकां पार्ट करतालो म्हण. हांव जेन्ना बुद्धीत येयलो तेन्ना तर बाबान पार्ट केल्लें ना. तेन्ना तेगेलें वय जाल्लें. मागीर एक वेळा कितें जालें की म्हळ्यार आमगेले थंयचो एक थोर भागवत म्हळ्यार मराठी यक्षगाना कशें आमी खेळ म्हणटात तेचो भागवत महाबळेश्वर खांडेकर म्हणून फेमस तो. तेणी हांव 8वी शिकतना म्हाका त्या नाटकाचे तेगेले खेळाचे स्क्रिप्ट बरोवन काडून दिलो कॉपी. तेन्ना झेरॉक्स स्पेशलिटी तेतून नाशिल्ली. आणि तेन्ना हांव म्हाका दिसता अवघ्या एक 12-13 वर्साचो. तेन्ना ते बरयते तितूंत त्या खेळात एक 12 वर्साचो एक कलाकार उरतालो. तेणी सांगलो तो पार्ट तूं कर अशें म्हणून. आनीक म्हाका तेन्ना दिसलें हांव पार्ट करतलो, तूं कर, तूं हांव आसा अशें म्हणलो. तेन्ना 12 वर्सांत पोरार पार्ट केल्लो. त्या पार्टात कितें आशिल्लें काय म्हणल्यार तो एक राजा चलो उरता. त्या राजाक राक्षसान मान घेवन तेगेले बायलेक सांगिल्लें उरता तेमकां ते एक देवाल वर हे करता की कितें काय म्हणल्यार 12 वर्सां चल्याक तुमी बली दिला हे राज्य तुमकां मेळटलें म्हण. आनी तेन्ना तेगेले आई कडेन सांगता तुमी तुगेले चल्याक आमी व्हरता, तुगेले घोवा तर मारले म्हण. तेन्ना रडटी बली दिनाकात म्हण. तेन्ना तो पोर कितें म्हणटा, आई हांव बली वयता गे, बली म्हणल्यार कितें म्हणटा. तितले ते ल्हान वयार ते लोकांक एक एट्रॅक्शन जालें जास्त, काळजाक लागलें इतलें ल्हान पोर अशें म्हणटा अशें म्हणून. आणि तेन्नाच्यान हांवें तो पार्ट करता म्हाका एक नाटकांत बारीक पार्ट दिवूं लागले. हळू मागीर ते वाडतच गेले. ताका लागून तेन्नाच्या नाटकां पार्ट करचे म्हागेले ते तेन्ना हांव 8वी शिकतालो. एक शालेय जीवनासान तुमगे नाटका प्रवास सुरू झाला. हय. आता रंगमंच आणि साहित्य हे दोन्ही क्षेत्रांत तुमगेल वावर आसा. ताचो ताळमेळ तुम्ही कशी घालताची? रंगभूमी म्हणली जाल्यार जेन्ना हांव रंगभूमीचेर पार्ट करूं लागलो तेन्ना हळूहळू जशें मागेले वय जाता येयलें तशें आमकां अनुभव जास्त येयलो. आणि बरे लोक आमचे कडच्यान हे कशें ते कशें म्हणून एकदम विचारूं लागले. आणि तेजे नंतर म्हाका दिसलें हांवें एक नाटक बरोवचें. आणि हांवें एक नाटक बरयलो आणि ते कोणा वाचूं दिवचो असो हांवें विचार केलो. कोणा तरी वाचूं दिवूं जाय. एक म्हगेलो दोस्त आसा चंद्रकांत नाईक म्हण केरवडचो. तेणी कारवारात अगदी जास्तीत जास्त नाटक बरयला. तेणी 20 नाटकां बरयल्या तेणी कोंकणी. हांवें तेजे कडेन वाचूं दिलो. तेणें सांगलो हरकत ना कर तूं म्हण. आणि म्हाका एक अशें आशिल्लें की त्या टायमार म्हाका उशा ताईली वळख ना. म्हाका अशें आशिल्लें की कोणी तरी नाटक मागेलें उद्घाटन एक बऱ्या मनशान करूं जाय कोंकणीच्या मनशान.
कारवारात सागर दी प्रिंटिंग प्रेसाचो मालक दीपक गांवकार आशिल्ले. कोणी तरी सांगले म्हाका, तेजे कडेन गेला तो कोंकणीक तुकेले उद्धा दवसाक आसा. हांवें वचून सांगलो ताका, हांव वसनोटीचो आनी हांवें एक नाटक बरयलां, तुमी उद्घाटनासाठी म्हागेली कितें तरी मदत कोणी तरी जाय म्हण. तेणी त्या टायमार तूं काय भिनाका, हांव आसा, बरें ते रवश म्हणलो आनी तूं 2 दिसांनी यो म्हणलो. आनी तेणी आमगेले कारवारचे व्हड लेखक महाबळेश्वर सैल हे आमकां तेमी सांगलो, अस्नोडच्या भुरग्यान नाटक बरयलां आनी तुमी तेजें ओपनिंग करूं, तो पोर आपल्या कडेन येयलो, ताका एक स्फूर्ती जा म्हण. आपूण येता म्हण सांग तेणी. तेजे नंतर मागीर आर्ट सायन्स कॉलेजाचे प्रिंसिपल तेन्नाचे पुरुषोत्तम देसाई, तेमी दोगी जाणां येवन मागीर नाटकाचें उद्घाटन केलें. आनी त्या वेळार तेमी तो म्हाका साहित्याच्या मळार व्हरून दिल्लो आशिर्वाद आज पर्यंत आसा. आनी आज पर्यंत आमगेले महाबळेश्वर सैले म्हाका आज पर्यंत सांगतात, विष्णू बरयते राव, बरें, तीच म्हाका स्फूर्ती. आनी आतां तेजी नंतर नाटक बरयता हांवें आज पर्यंत नाटक बरयलेत, 3-4 नाटक बरयतलेत. मागीर उषा राणेली वळख जाली, कारण संस्कृती मंडळ ती कोंकणीची आशिल्ली. आनी तेन्ना उषा राणे आनी संदेश बांदेकर हे मागेले आतां पर्यंत कितें तरी बरयले चुकले उरला तेमी सारके करून दिता म्हाका, आनी तेमगेर आतां म्हाका प्रेरणा, मार्गदर्शक तेमी मागेले. एक खंयचे एक विशय आनी तो आमी मुखार वचकले ताका मार्गदर्शक जाय, तशी तुमकां तांणी जालें. तुमी तावळी उलयत सांगिल्ले की तुमगेले बापायक भावाक हे क्षेत्रांत हे आशिल्ले आवड, पण आनी कोणी आत्ता आसा की ते तुमगेले क्षेत्रांत आसा म्हणल्यार आमगेले 3 जाण भाव, आमी 4 जाण भाव पार्ट करताले. 2 जाण भाव एक्सपायर्ड जाले आनी 2 जाण भाव आसा, हांव आनी एक भाव आसा. तो भाव अजुनूय पार्ट करता. तो म्हाका दिसता नाटकात जे सीजन उरता न्ही, सादारण आतां एक 3-4 म्हयन्यात, तो 3 म्हयने तक पार्ट उरतात सगळे कडेन गांवांत. कारवार खंय म्हणना, खंय खंय आसा थंय दिल्ले कडेन करता तो. हय. आनी तो अशें तेगेलो आसा, तो आर्मी वचून रिटायर जावन येयलो आसा, जाल्यार सुद्दां तो आतां ते त्या क्षेत्रांत अजून हे केला. खूब उमेदीन पार्ट करता, विलन पार्ट करता, दुखी पार्ट करता, ते पार्ट करता. ती आमकां प्रेरणा. आनी हांवें जे नाटक बरयता तितूंत ताका हांव खास रोल दिता, पण हांवें सांगिल्लें तो आयकता. तो मागेलो व्हड भाव, तो तुमगेल्यान ताळमेळ आसा तशें. आतां पळया, तुमी पयले नाटक बरयत आशिल्ले, गुरू तुमी आतां कोंकणी कविता बरोवचे लागले, ते कशी सुरू जाले? कोंकणी कविता बरयची म्हळ्यार ज्या टायमार आमकां उशात आयलो, संदेश आलो, जेन्ना परिचय जालो, तेन्ना आमगेले हेजे कोंकणीचे साहित्याची परिशद, साहित्य परिशद आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशद, असे जे जे कोंकणीचे जे प्रोग्राम जाताले त्या प्रोग्रामा टायमार ते सांगप म्हाका की तुगेलें नांव घातलें आसा, कविता जाय. तेन्ना हळूहळू बरोवसर केल्ले. आनी दुसरी गोष्ट म्हणल्यार हांव कविता बरोवन धारवाड केंद्राचे सादारण 25 वर्स जाली. त्या टायमाचे अजून कवी दिते आसा, वचून तो रेकॉर्डिंग करतालो. आतां कारवार करता आमी केन्नाय. आनी संदेशान मागेलें नांव दिवचें आनी आमगेली कविता आसून जाते रावली. आनी खंय खंय आसा उषाताईन सांगलें म्हणलें की आमी कविता बरोवन तयार करचीच. आनी प्रत्येक खंय खंय कोंकणीचे खंय कार्यक्रम उरतात तर उषाताई मागेले अगदी नेमान मागेलें नांव घालता, विचारता नांव घालता. आनी तेन्ना आमकां थंय कविता तयार करता, स्वता बरोवन कविता करची. धारवाड रेडिओचेर कोंकणी कार्यक्रम खूब वेळा केला. आतां तुमी अशी कोंकणींत मस्त काम केल्या. कारवारांत तूं शाळेंत कोंकणी विशय आसा की? तेच आमगेलें एक दुर्दैव आसा. एकच शाळेंत शिकयतात, सरकारालो आदेश आसा शिकोवंक जाय म्हण, तरी एक हिंदू हायस्कुलांत एक शिकयतात, एक हायस्कुलांत शिकयतात. तेमी पर्सेंटेज बरें, बाकीचे कडेन कोण घेनात. आनी पालकान बी तितले मात्र विचार करूं जाय, आमगेली कोंकणी भाशा आमगेल्या पोरा विद्यार्थ्याक घाल्या अशें बी विचार करूं जाय. आनी ताका सरकारच जास्त प्रोत्साहन दिना अशें आसा त्या हेका कामाक. दुसरी गोष्ट म्हाका तशें म्हणून हें करना, आमी कितें कोंकणी शिकला आमकां नोकरी खंय मेळटली हो विचार करतात. ताका लागून आमगेले जरा कोंकणी असो लोप जायते गेला अशें दिसता म्हाका तरी. आतां कोंकणी तुमकां सपोर्ट केले हे उषा राणे मॅम म्हळें बांदेकर तांणी, तेन्ना तांची मार्गदर्शक म्हणून कशी बरोवका कसल करका म्हणून कोण मेळ्ळे? हय, हे मी तर म्हाका सांगतालेच. मागीर मागेले कोंकणी जे बरें आसा जास्त कमी जातात मागेले जाल्यार संदेश बांदेकरान सगळे सारके सांगप, हे रसो हे दीर्घ हे सगळे सांगता तो. आनी एक वेळा उषाताईन आमगेले माजाळीत एक कार्यक्रम दवरिलो की नाट्य लेखन कशें करचें. आनी तेका तेमी येयले आमगेले पुंडलीक बाब नायक गोव्याचे, तेमी आमकां मार्गदर्शन केल्लें. आमी एक सादारण एक 25-30 सगळे हे आशिल्ले लोक आशिल्ले, बरेतले सगळे आशिल्ले. आनी तांकां मार्गदर्शन दिल्लें. पण ते थोड्या पडटा थोड्या पडना, ते तितूंत कोण पडटलो असो थोडो लोक विचार करतात. पण आमी ते तेमगेलें सगळें मार्गदर्शन घेयलें, आमी प्रयत्न तरी करतात तशें करच्याक अशें. नाही, खंयचे रितीन बरें जावका आमी बरयल्लें अशें कोणाले तरी एक सल्लो घेवन कोंकणींत आशिल्लें तितलें बरें एक साहित्य निर्माण जावका म्हणून हो विचार घेवन तुम्ही बरोवचें सुरू केलें.
तर आता कोंकणी प्रचार प्रसार करताना तुमकां ताचे खंयचे नमुने अनुभव आयलो? आता इतलं तुम्ही कारवार बाकी उत्तर कन्नड जिल्ह्या वाटेन प्रयत्न केले तेन्ना कसो अनुभव आयलो? कोंकणीचो प्रचार म्हळ्यार बरो अनुभव म्हणले जाल्यार आज जे कारवारात नाटक जाताली पहिले लागून जात्रे काल्याची नाटक जाताली ती टोटली सगळी मराठी जाताली. आणि जेन्ना हे कारवारात एक म्हाका दिसता एक 10-12 तरी लेखक आसात, लेखक तयार झाले. आता तो जागो पुराय मिनिमम म्हाका दिसता एक 95% कोंकणी नाटकान घेतला. आणि कन्नड आणि मराठी जातात, विशेषतः जास्त कन्नड जातात, त्याच्या नंतर मराठी जातात. कोंकणी ते कोंकणी जास्त. आणि अशी अनेक सुधारका म्हणून कसले अनुभव आयले? सुधारका जाल्यार कितें जाय काय म्हणल्यार आतांच्या जी नवी पिढी आसा म्हळ्यार ल्हान पोरां, त्या ल्हान पोरांन कोंकणी बरोवंक शिकूं जाय, नाटक बरोवं जाय किंवा कविता बरोवं जाय, लेखन करून कोणाक एक तेमपेक्षा एक सिनियर आशिल्ल्याक एक मार्गदर्शन घेवं जाय. हे आपूण बरयतात तेन्नाच एक कोंकणीची आनी उत्पत्ती जातली आणि अभिवृद्धी जातली. नाही आणि वाचन आता बरयल्यार वाचतल एक जावका न्ही? हय, वाचतल एक संघ कोणी तरी अशी ग्रुप उरल्यार मात्र ते कोंकणीचे पुस्तक कर न्हू वाचच्या लोक आवड निर्माण जावका. कोंकणी वाचनाची आवड एक मुख्य निर्माण जाल्यार म्हाका दिसता ताज्यान चड कितली बरी पुस्तक आयल्याची. आता कारवारात सुद्धा म्हाका दिसता हे कोंकणी आसा, हे फक्त कोंकणी भाषा बरी आसा म्हळ्यार 1-2 चॅनल आसात कोंकणीचे आणि ही नाटकां हेजेंत कोंकणीचो प्रचार जाले शिवाय प्रचार असो जायना. बाकी तितल्या पुरतोच वाचले गेले अशें जाता. तुम्ही कारवार प्लस हे कोंकणी एकमेव चॅनल आसा कारवारचे, तातूंत निवेदक म्हणून तुम्ही कार्यरत आसात. सद्या तुमगेलें निवेदन आयकता आमी ते कारवार कोंकणी प्लस कारवार प्लस कोंकणी. तर तुम्ही निवेदन करकले म्हणा किंवा बाकी ते खबरो हाडकले की कसले एक अनुभव असतो? ते खबरो म्हळ्यार जितली बातमी मेळटात प्रत्येक गांवांत आमगेले एक बातमीदार आसात. खंय गांवांत जाय त्या कडेन बातमीदार आसात. ते बातमीदार आमकां घडील घटना दितात. सांजे वेळे 5-5:30 पर्यंत दितात आमी सगळी घडीली, पयली जाल्यार पयली दितात. आणि ती बातमी हांव तयार करता आणि मागीर ती हांव वाचन करता. आणि त्या जे चॅनलाचे जे आता आमगेले हे आसात ते मुख्यस्थ आसात हरीश नाईक म्हणून, तेमी पुराय ते वाचनाचे काम म्हाका दितात. म्हळ्यार एक आवाज एक जरा खणखणी आसा म्हणून तो हे करता अशें. आता तो म्हाकाच हे करता, पुराय हे करता आणि तेगेले हेजें चलते. आणि ह्या चॅनला म्हळ्यार कसले आमकां हे जे इन्कम अशें कांय ना. कोंकणीचो प्रचार ह्या दृश्टीनच आमी एक हे चॅनल त्या शिवाय बाकीच कांय ना. आता कोणाले एडवर्टायज मेळ्ळार कसले एक बर्थडेचे आणि कसले हॉटेलाचे ते बोला तेच कितें मेळ शिवाय आनी कांय ना. तुम्ही रंगभूमीर केल्यार बी ताका बी तुमकां इन्कम ना? हौशी हौशी म्हळ्यार आता आमगेली एक टीम आसा तितूंत आमी हौशीच करतात. जाल्यार ते व्यावसायिक रंगभूमी म्हणून खंय चुकून करता आमी, ना अशी ना. खंय एक टायम मेळ्ळो सगळ्या हे फोर्स मेळ्ळो म्हळ्यार करता आनी आमकां स्पेशल तेन्ना जाल्यार आमकां तेमी पयशे दितात. ना जाल्यार आमी हौशी म्हणूच करता अशें. एक कोंकणी आमगेली भाषा ती दवरूं जाय म्हणून इतलें करता अशें. आणि बरोवचो आमी उद्देश तोच नाटक बरयचो बी कोणी तरी करूं जाय 4 लोकांक. आणि जास्तीत जास्त आमी आमगेल्या नाटकांत एकदम ती ओल्ड असे शब्द वापरता आमी, पारंपारीक जे वापरतात ते ओल्ड असे कोणाकूच ना ते कळू जाय म्हणून अशें. एक उदाहरणां सांगचे जाल्यार मागेले फोंडांतल्या माती फोंडांत एक नाटक आसा. ते एक वेळा एक पार्टी येयली आणि आमी ऑडिओ कॅसेट करतात म्हणून सांगली. आमी वाचू व्हरतात म्हणून तेमी खयले वाचू व्हरतात. 2-3 दिवसांनी त्यांनी परत पुस्तक हाडलो. आमी सगळे जाण फॅमिलीन बसून वाचले. नाटक बरें आसतलें, कांय प्रॉब्लेम ना. जाल्यार तितून 1-2-3 शब्द काडूं जाय म्हणून. कसले म्हणटात ना तितून कोणसो म्हणून शब्द आसा. मग कोणसो म्हळ्यार घराचो मुलो, एक मुलो कोणसो एक मुलो. तर हांवें सांगलो ना तो शब्द काडूं येना, ना आमगे लोकांक कळना तो म्हणून सांगलें. हांवें मागीर ताका सांगलो कोंकणीचो मूळ शब्द तो कळटा. आमी कोणसो भटचे पुनव म्हण करतात. जेन्ना भात हाण कुळवाड्यान पिकयले त्या कोणशार घालतात आनी त्या कोणशाक आमी पूज करतात अशें एक पारंपारीक एक वाडोली सांगताले आमगेले. तेजी त्या कोणशा पूज करता कित्याक कोणसो भरू सगळे कोणशे भरू भातान असो तेजो अर्थ करता गेलो. ते कोणसो हांवें मागीर तो शब्द काडचे जाल्यार समानार्थी शब्द मुल्लो म्हणून मुलो बी जाता. हय मुलो म्हळ्यार खंय जाता. कोणसो म्हळ्यार घरातच
अशें मुलो म्हळ्यार भायर जरी खंय मुलो त्या मुल्यार दवरच जाता आंगणाचो एक कोणो हे जालो तरी कोणो हे तो मुलोच पण आंगणा कोणस म्हणना घरात जे आसात ते कोणसे अशें मुलो म्हणल्यार काय फरक पडना हो एक मूळ अर्थ घरांतलो अशें तशें म्हणटा हांवें म्हणलो मागीर ते काडचे जाल्यार ऑडियो करूं जाय म्हण ना म्हण सांगलो मागीर बरें जालें मागीर एक शब्द उरलो हय तशें आनी खंयचे आनी म्हणल्यार आतां आमगे संदेश बांदेकरान एक बायल मागेल हुशार म्हण नाटक बरयलां आनी प्रिंट बी जाला तें म्हाका दिसता त्या नाटकांत एक 50 तरी असले ग्याद मेळटले ग्याद म्हणटा आमी ते एक 50 तरी पुराशे मुळावे पुराशे ग्यादान सगळें हे केलां तेका तो अर्थ लावन घेवन तेणें नाटक सुशोभीत केलां नांव कसं म्हळें बायल मागेल हुशार जालें की प्रिंट जाला केला प्रयोग हय प्रयोग केला हांवें ओपनिंगा नाटकां पाठ केलें कितले 1 तासाचे नाटक ना 2.5-3 तासाचे 2.5 तेन्ना ती 2.5 तास आता बरयतना लोक जरा ल्हान बरयतात एक 2-2.5 तास आता लोकांक वेळ ना आता बरोबर बसच्या बी वेळ ना 1 तासांत कसं तरी आणि आजकाल नाटक म्हणा चित्रपट म्हण ते हसतल असवे का हसोवचेशी असवे तर येतात अशी बी एक अपेक्षा तशें आसा सगळे हसोव म्हळ्यार बी जायना थोडे एक सायड घेवच पडटा अशें जाता तशी हसोवची बरोवची बी मस्त त्रास दुसऱ्याचे हास्याक ससार आणि आमगेली जास्तीत जास्त नाटक कॉमेडीत हास्यच जास्तीत जास्त काही सॅड बी आसात ना अशी ना त्या जाग्यार मागीर ते सॅड बी येता अशें तशें आता कोंकणीची अभिवृद्धी जावका अशी आमगेली कोंकणी भाषा साहित्य कला टिकून व्हरका ताचे खातीर तुमी कसले पाऊल उचलका तुमगेलो अभिप्राय कोंकणीची अभिवृद्धी जायत जाल्यार आतेच्या पिळगेनच हे मनार घेवं जाय आणि सण परब हे जे पारंपरीक आसात शिमगो दात्यार दळची होवी लग्ना म्हणची गाणी शेत नाट्य म्हणचे होवी असले हे आता पारंपरिक कोणी लोक शिकून घेवन हे फुडली पिळगे दाखवू जाय आणि आमगेले हो मूळ पहिले कशें आशिल्ले आमगेले पूर्वज ते आता पर्यंत आमी टिकोवन दवरूं जाय आणि टिकोवन दवरसाठी तेमकां जे सिनियर्स आसात ते खबर आसात तेमी तेंकां मार्गदर्शन दिवं जाय आणि तेमी पुढे येवं जाय मेन म्हणल्यार तरच हे साहित्य कला हे अशें बी तितून नाटक म्हणा खेळ म्हणा हे असले सुद्धा तेमी हे टिकोवन दवरूं जाय टिकोवन दवरल्यारच आमगेले फुडली पिढयेक हे अशें आशिल्ले आमगेले कोंकणीचे दायज हे कळटले आता हांगा विश्व कोंकणी केंद्रान तुम्ही पळयले उरतले पुस्तक जावो ते उठू पहिलेचे त्यांनी राखून दवरल्याची ते तशी त्यांनी एक बरे काम करता असाची कोंकणी खातीर तशी प्रत्येक गावांत प्रत्येकान थोडो थोडो कोंकणी मनशान प्रयत्न केल्यार कोंकणीची अभिवृद्धी जावच्याक वेळ ना अशी दिसता बरोबर कोंकणीन आमचे साठी कितें केलें म्हणून हो विचार करूं जायना आमी कोंकणी साठी कितें करता म्हणटा प्रत्येकटान विचार केलो की कोंकणी आमगेली वयर पावतली हितूंत आनी संशय ना आणि आतांचे चेडवांक हे युवजनांक कसं सांगता तुम्ही आमगे मातृभाषेबद्दल कसं सांगता आमगेले मातृभाषेबद्दल सांगचे जाल्यार आमगेले युवा पिळगेन उलयतना मध्ये तुम्ही सगळे भाषेचे प्रेम करा खंयची उरू कन्नड उरू मराठी उरू इंग्लिश सगळे भाषेचे करा जाल्यार मातृभाषा ही आमगेली आवय भाषा केन्ना सोडनाका ती मुद्दम शिका गावांतल्यान भायर जरी गेले किंवा तुम्ही कामा धंद्यासाठी खंय भायर जरी रावले प्रत्येक गावात जात्रे टायमार आमगेले कितें पारंपरीक जे कितें उरता सण परब त्यांनी येवन आवय बापायच्या विचान किंवा कोणा जाणकारा विचान घेवन त्याची माहिती घ्या संग्रह करा आणि ती बाकीच्या प्रसार करा तेन्ना कोंकणीचे हे एक उद्धार जातलो आणि ही टिकोवन दवरतली प्रत्येकटाला मना उरतली जी तुमगेले विचार एक कारवारान ते कोंकणीचे तुम्ही हे करतात सदाशिवगडा कोंकणी मंडळा तुम्ही मुख्य असाचे तर थंय तुम्ही कोंकणी खातीर वर्षभरान कसो कार्यक्रम करतात वर्षभरा म्हळ्यार आमगेले मिटींग जातात प्रत्येक वेळा मिटींग जातात आणि सध्या आता हे जे कारवारात एक वेळा ते कोंकणी भाषेक तो बोर्डार काळा लायल म्हण पळया त्या दिवसात आम्ही एक संघटना केला ती आता रजिस्टर जाऊ लागला आणि त्याचे पहिले बारीक बारीक कसले प्रोग्राम आम्ही करते राहतात कसले एक कवी गोष्टी म्हणा कसले आणि बुद्ध पौर्णिमा हे जे सॉरी गुरु पौर्णिमा म्हणा ज्या ज्या टायमार करतात त्यांना करता असे पण त्या टायमार कितें जाता जाय तसो रिस्पॉन्स असो मेळना लोक खंय तरी शिंपडील आसा सगळे आशिल्ले लोक थोडे येतात आणि जेन्नाच्यान आता हे कोंकणी बोर्डाक काळे फासले तेन्नाच्यान सगळे लोक आक्रमक जावन घेवन कोंकणी एक जावन घेवन हे रजिस्ट्रेशन करूनच आम्ही फुडली कामां हात लावया म्हणून ती एक तेमगेली तयार चल्ला
सगळे तयारी रजिस्ट्रेशन तयार झाला सगळे चंदाईना आम्ही आमगेल भाषा राखून घेवचे आतावरक तुमगेल हे प्रवासांतू नाटकाचे प्रयोगांतू तुमकां अनेक अनुभव आयिल्ले उरतले तांतूल एक बरे खंयचे अनुभव किंवा एक मनाक तुमकां पटील ना अशी वाईट म्हणून कोणाले नाव नाका पण अशे खंयचे अनुभव आयले हांवें तुमकां बरोच अनुभव सांगता हांवें मागेल एक उजवाड म्हण नाटक आमगेल्या गांवाच्यान एक सादारण एक 20 किलोमीटर सुमार एक भैऱ्या म्हण गांवांत आशिल्ले कारवाराच एक 20 किलोमीटर फुडें कदरा म्हण गांव आसा ताच्या लागीं तर कितें जालें काय म्हळ्यार नाटक आमी सुरवात करच्याक थंय रंगोवन घेवंक सुरू केलें आनी त्या गांवांत एक पालखी वयताली पालखी वचून येवन थंय पुजा जालें की नाटक सुरू रंगोवन घेवंक सुरू केलें तर पालखे गेले तेन्ना तेमगेले एक थंय गांवांत कितें आशिल्लें पलट म्हण आशिल्लो म्हळ्यार अवून तुमी नाटक करचें फुडें तेमी करचें अशें आशिल्लें ते दोनी हेमगेल्यान तेमगेल्या कितें तरी वाद विवाद जालो आरती व्हरतना पालखी व्हरतना वाद विवाद जालो आनीक एक पालखी वाल्या का थंय आतां कितें विशेष पुरुषच स्त्री पाठ करताली त्या टायमार आनी आतां लेडीज करतात तर तेणी एकट्यान कितें सांगलो तुगेलें नाटक मरे वाद जालो मरे म्हागेल चेड्या हांव पाठ करूं दिना म्हणलो म्हळ्यार लेडीज पार्ट आशिल्लो आनी तेमी थंय वाद विवाद जालो आमकां काही खबर ना आमी स्टेजा कडेन रंगोवंक घेता म्हाका पार्ट नाशिल्लो तर कितें जालें काय म्हळ्यार तेमी कोण एक बायल मनीस येयलें सांगूंक लागलें नाटक कॅन्सल म्हणून हें करा म्हणून नाटक एनावन्स करा म्हणून लोक येवन बसला सादारण एक अर्द लोक येवन बसलात एक 200-300 कितें जालें म्हणलें ना अशें जालें तें पार्ट लेडीज पार्ट करना म्हणला 2-3 लोकांक फोन केलो कोणाक करतले कोणी बिजी आसा काय तेन्ना ते फोन बीन कमी कोणी हें केलें ना रिस्पॉन्स दिलो ना मागीर हांवें सांगलो एक काम करा कॅन्सल करचें नाका हांवें केला जाता की म्हणलो हांवें बरयलें नाटक हांवें केला जाता तूं करता हय म्हाका तुमी कपडे हाडूच पडटले लेडीज पार्ट तो कपडे म्हाका खूब उपकार जालो म्हाका हाडया आनी ते सिवलेत कसले ब्लावज उरता आपल्या डायरेक्ट घालचे ते ब्लावज आशिल्ले तेमी सगळे वेवस्था करून हाड दिवन हांवें तो नाटकाचो पार्ट केलो तेन्ना हय सगळें तेमगेले उरता ते जेंट्सां लावन तेमगेले मेकअप वाल्याला उरता तेमी लावन घेवन तो हांवें पार्ट केलो आनीक पार्ट केलो आनी त्या वेळार तेमी लास्ट म्हाका ते एक प्रवेश आसतना त्या कमिटी नाटकाच्या म्हाका बक्षीस तर दिलेत एक्स्ट्रा मागीर ते लेखकाचो अनुदान मेळचें सोडून दिलेत सगळ्या म्हाका तेमी सांगलें की आज हें नाटक जावचें न्ही कितें तरी एक परिस्थिती चला तुमकां फाल्यां कळटली म्हणल्यार सगळ्यांक कळ्ळें तें बायल्याक आनीक तेमी म्हाका मानधन चड दिलें आनीक म्हाका खूब एक उपकार केले तेमी म्हळ्यार एक तुवें तें नाटक जावचें कॅन्सल जावचें दवरलें म्हण आनी तुमी उत्स्फूर्त तुमगेलो रोल ना अशें तुमी केला हय केला म्हण बरयलें हांवें तशेंच जालें कोण आनी हळगा एक नाटकाक गेलो हळगा म्हण गांवांत नाटकाक गेलो तेन्ना हांव मागीर रिलेशनाक गेलो जात्रा आशिल्ली थिंगा आनीक नाटका स्टेजा कडेन मागीर गेला जाल्यार म्हण रावलो हांव तेन्ना फोन ना घरा कडेन लँड फोन आशिल्लो कोणी फोन केलो म्हाका तर भयणीन सांगलें विष्णू जात्रेक गेला म्हण जात्रेक गेलो नाटका स्टेजा कडेन येतलो म्हण रावलो तेमी आनी हांव कितें केलो थंय मागीर रिलेशनाक जेवण केलो आनी रांगोळ घेयली पळयते येयलो करेक्ट 11:15 स्टेजा कडेन येयलो हांव येयलें की लोक मागीर वाट पळयतात येयलो म्हणलें कितें जालें म्हणलें ना अशें एक पार्ट गोंयच्यान येवन पावलो ना पार्ट करूं जाय म्हण केन्ना आतां सारे 15-20 सुरू ना ते दुसरे मराठी मागीर हांवें आतां कशें सादें आसा ना करचेंच पडटलें म्हण सगळें तुगेलें दितात म्हण पळयलें हांवें पार्ट 9 एंट्री आसात इन्स्पेक्टर CID इन्स्पेक्टर आतां करचेंच पडलें म्हणलो रंगोवन गेलो आनी केलो आनी आमी दोग जाण मेळून गेल्ले दोगी जाण केलो आनीक रंग पसून गेलो हांव घरा येयलो तेन्ना सायकल घेवन गेलो खबर ती घरा कडेन ते म्हाका सोदता गो ते कितें तरी दिवूं जाय आशिल्लें अशें म्हणून दुसरे दिसा बरें तेमी घरा कडेन येवन म्हाका पयशे दिवन गेले तुवें आमगेलो अब्रू राखलो म्हणटा आनी सगळ्यात तुवें बरो पार्ट केलो ताली मारलेलो काय जालें ना अशें म्हणून मेरीत इन्स्पेक्टर रोल तुमगेल ते आवाजाक कणकणी हय आनी तो CID इन्स्पेक्टर आशिल्लो प्रायव्हेट ड्रेसाकच चलतालो तो प्रायव्हेट ड्रेसार केलो इन्स्पेक्टर भेंडे म्हण एक पार्ट आशिल्लो तशें काही अनुभव आसा आनी मागेले अशें आसा की हेजे फुडें सुद्दां हांव नाटका पार्ट जरी सोडलो असले अडील टायमार हांव आयुश्यासपर्यंत पार्ट करतलो अडील टायमार असं सोडलो शकता अर्डच न्ही खंय तरी नाटक उरता हांवें केला जाता म्हणल्यार हांव त्या टायमाचें करूं तयार आसा हेजे फुडें सुद्दां ते बी एक उत्स्फूर्त रितीन करचे संसार ना ती बी कल तुमगेल्या कित्याक की म्हळ्यार एक रंगभूमीन आमकां थंय पावयला तितले पर्यंत हेजे स्टेजाचेर पावयला एक 4 लोक आमचे कडेन येतात म्हणले सर आमकां रंगभूमील ती कळप ही आतां आयचे वर्क जाल्ले प्रवासान तुमगे अनुभवान तुमी लोकांक कसो संदेश दिवूं इच्छिताचे कोंकणी लोकांक हांव एक संदेश दिवूं इच्छिता की कोंकणी आमगेली ही मायभास कोंकणीचेर प्रेम करा आनीक जो पर्यंत आमकां कोंकणी न्याय मेळना तो पर्यंत तुमी कोंकणी खातीर प्रगती खातीर अभिवृद्धी खातीर तुमी फुडें सरा होच सगळे कोंकणीक मोग्याक संदेश धन्यवाद तुम्ही एक कोंकणी मोगी म्हणून कळणू आज तुमकां हांगा आमंत्रीत केले
आणि तुम्ही बी अशी मुखार कोंकणी कत्री काम करत उरा ही आमगेली सदिच्छा आणि आमगे सर्व वीक्षकांक अनेक पण धन्यवाद. तुमका सुद्धा धन्यवाद. तुमका आमका स्टुडिओ थिंगा आपण मागीर वळख करून दिले बद्दल तुमका धन्यवाद.